नमस्कार. आयच्या या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पावस कसो पडटा सगळ्यांनी पळयला. त्याच बरोबर आनी कितल्योश्योच गजाली आहात ज्यो गोंयभर घडल्यात. कितें चल्लां गोंयभर तें जाणून घेवया आनी त्याच बरोबर कोविडाची परिस्थिती. हांव सुरवात करतां आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा कडच्यान. लौकीक, कितें आहा सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार लेट अस अंडरस्टँड वेदर कितें परिस्थिती, मॅट डिपार्टमेंट कितें म्हणटा, वॉर्निंग्स कितें आयल्यात आनी त्याच बरोबर बाकीचे कितें अपडेट आसता. प्रमोद, सगळ्यात पयलीं बारीकशी हेजी कोविडाची अपडेट दिता मागीर पावसाचेर वयता. कोविडाची अपडेट आत्तां मॉर्टेलिटी बुलेटीन येयल्या, तितून परत एकदा 9 जाणांची डेथ जाल्या. 6 जीएमसीन आनी 3 ईएसआय हॉस्पिटल. ह्या 6तले ह्या 9वांतले 6 जाण विदीन 24 hours एक्सपायर जाले. आनी एज ग्रुप पळयलो जाल्यार कमीत कमी एजीचो आहा तो 48 एजीचो आनी चडांत चड एजीचो आहा तो 88 एजीचो. काल पर्यंतच्यो डेथ 351 आशिल्ल्यो आनी आतां ह्यो 9 धरलेले 360 आमी टोटल डेथ जाल्या आतां पर्यंतच्यो कोविडाक लागून जाल्ल्यो. तिसवाडीचे मातशे घेता. तिसवाडी टोटल 750 म्हऱ्यान पावल्या केसी. आनी तूं आयचे रिपोर्ट 760 पर्यंत केसी वचपाक शकता. सो जस्ट फाटल्या 12 दिसांचो हे आमी टॅली करून पळोवपाक केलो की फाटल्या 12 दिसाच्यो केसी जर टॅली केल्यो जाल्यार एवरेज आमकां मेळटा 30%. म्हणजे 30 सॅम्पल टेस्ट जावन येता, 30% सॅम्पल तितूंतली पॉझिटिव्ह जाता. त्याच बरोबर दुसरी एक बरी गजाल की 78% रिकवरी आहा आनी एक्टीव केसीस 20%चेर आहा. डेथ रेट आमी काउंट केलो जाल्यार 1.23% डेथ रेट जाता पॉझिटिव्ह केसीक कंपेर केले जाल्यार. पूण ट्रेंड पळयलो प्रमोद जाल्यार अशें दिसता की आमी थोडे डॉक्टरा कडेन उलयले, हितून लिंक आशिल्ल्या डॉक्टरा कडेन. ते म्हणटा आमकां होच पीक कसो दिसता अशें म्हणपाक लागले की एक स्टेजीचेर वयर वचून रावला हायटीचेर आनी तेजे वयरू चड केसी वयतना दिसना म्हणपाक लागले. आतां एक वेळ देंवपाचो ट्रेंड सुरू जातलो, केसी सकयल देंवपाचो ट्रेंड सुरू जातलो अशें तेंचे म्हणणें आसलें. दुसरें हांव पावसाचेर येता प्रमोद. पावसाचे जे हें आहा फाटले 24 वरां भितर सगळ्यान चड पावस पडलो तो सांगे तालुक्यान पडलो. सांगे तेंचे जे काउंटींग हें आहा तेजेर 18 सेंटीमीटर पावस फाटल्या 24 वरां भितर नोट जाला. आनी सेकंड हायस्ट तितून पडला तो फोंडे आनी सांखळी सेंटराचेर नोंद जाला तो 13 सेंटीमिटराचो पावस. आनी आतां जी नोटीस तेंच्यांनी इश्यू केल्या मॅट डिपार्टमेंटान ते हेवी टू हेवी रेनफॉल इन फ्यू प्लेसीस म्हटलं आनी एक्स्ट्रीमली हेवी रेनफॉल इन आयसोलेटेड प्लेसीस इन गोवा ह्यो फुडल्या 24 वरां भितर जावपाचो आहा. मॅट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसरा कडेन उलयले, त्यांनी जे कमेंट दिले, त्यांनी जे इन्फॉर्मेशन दिले सांगता की सप्टेंबर 22 मेरेन म्हणजे फाल्यां मेरेन हो पावस आसतलो, असो चालू उरतलो. आनी कारण दितना ते सांगता की पे ऑफ बेंगालाक लो प्रेशर तयार जाल्ल्यान आनी तो लो प्रेशर नॉर्था वटेन वयता, नॉर्थ वयल्या सायडीन वयता. ओरिसाच्या कोस्टल बेल्टा कडेन हो प्रेशर निर्माण जाला म्हणटा. ते एक कारण महाराष्ट्रानू एके कडेन लो प्रेशर दाखयता म्हणटा तो, पण तेजो प्रभाव कमी आहा. त्या खातीर पावसाचो प्रमाण वाडला अशें ऑफिसरान सांगलें. दुसरें आमी गोंयचे डिटेल्स घेतले. गोंयचे डिटेल्स ते घेतले की पावस वाडलो की डॅमाचे लेवल बी वाडटा आनी मागीर तो गांवांनी उदक घुसून प्रॉब्लेम जाता, लोकांच्या शेतांनी भाटांनी उदक घुसता. सो आमी सांखळेचे पण डिटेल्स घेतले. सांखळेचे डिटेल्स, सांखळेची जी वाळवंटी न्हंयची डेंजर लिमीट हायट आसता ती 6.5 मीटर आसता. पण सध्या तेंच्यान ते 4 मिटराचेर करंट तेंची हायट वॉटर लेवल आहा. सांखळीचो नाला म्हणजे थंयच्यान जे सांखळेन भितर उदक घुसता त्या नाल्याचे उदकाचें पंपींग चालू आसता. तेंच्यांनी आयज सकाळी 11 सुमार पंपींग स्टार्ट केलें. सो नाल्याची हायट ही डेंजर हायट ही 4.5 मीटर आसपाक जाय, पण सकाळच्यान 4 पंपांनी म्हणजे 220 HP कॅपॅसिटीचे 4 पंप सकाळच्यान चालू दवरले जेणे ती हायट 3.8 मिटराचेर मेंटेन केल्या. म्हणजे डेंजर लेवलाक तेंच्यानी टच जावपाक दिना. 4.5 मिटराचेर ते टच जावपाक दिना. साळांतल्यान अजून तिलारीच्यो 4 गेटी ज्यो आहा डॅमाच्यो त्यो डॅमाच्या वयर म्हणजे हायट आसता लास्ट हायट म्हणजे डॅम फूल भरपाची 113.5 मीटर आसता, पण तेंच्यांनी उदक आतां मेंटेन केला 110.9 मिटराचेर. आनी चारांतल्यो 2 गेटी तेंच्यांनी 2 गेटी 10 सेंटीमीटर तेंच्यांनी ओपन दवरल्या आनी तितूंतल्यान 16 क्युबिक वॉटर ते कंटिन्युअस रिलीज करता. दुसरी एक असते ते कुशावती न्हंय, साऊथ गोवन जी कुशावती न्हंय आहा आमची, तेंची
त्याचे वॉटर लेवल मातशें वाडला आनी ते रस्त्याचे लेवलाक उदक त्या न्हंयचे येयला. ह्यो जाली पावसाची अपडेट प्रमाण. थँक्स लौकीक. हांव थंयच्यान मुकेशा मरे वता. मुकेश, I think there are two major issues. First is the recent order of Lokayukta. I think every day Lokayukta is firing orders after orders which are embarrassing this government day in and day out. And then there is the Labour Gate too. So what are the updates regarding both? Yes, Pramod, I have two updates from the Lokayukta office. One is about the purchase of dustbin at the beaches, and another one is Labour Gate 2. First, I'll start with Labour Gate 2. Basically, what has happened, the complainant has exposed today that Goa Labour Department had signed MOU with the LabourNet company, which is a contract company for registration of the laborers. So they had signed one MOU in January 2019, and according to that MOU, there was condition for the company that within 1 month they have to register minimum 500 workers for training, and after that within 6 months they have to register 10,000 workers, and for their training they have to arrange. So within the 6 month, Labour Gate had to confirm 10,000 trained laborers. But according to complainant Durgadas Kamath, he is saying that whatever data he has got under the RTI, there were only 5,000 laborers, and that too, as we say in Labour Gate 1, the order of Lokayukta has exposed that many laborers were fake. They just got benefit, and they were not the actual laborers. So on that basis also, there are only 5,000 laborers registered under the thing. But what has happened in January 2020, when the contract period was over, so usually what happens, you have to float the tender and then the qualified company gets the contract. But here, one letter was forwarded by the LabourNet company requesting to extend their contract. And what has happened, on the 17th January 2020, the government extended the contract. But see, Durgadas Kamath is saying that there was no clause or provision for extension of the contract. But government is giving excuse that due to pandemic, it was extended and the due process was not followed. But you have to remember that in January, that too on specific date, 17th January, there was no fear of pandemic. So this is the clear thing that there were no pandemic, and this excuse are now and in given. spite of that, government is giving an excuse that because of pandemic they had to do it. I think Yes. very serious matter. जितली हे खंडात लेबर गेट म्हाका दिसता तितली चड गजाली भायर सरतात. And what about the next, Mukesh, the order of Lokayukta, today's order that is again rattling this government? Yes, Pramod, the order was passed on 31st September, but which has come now. So according to this, the problem started in 2017 when the beach cleanliness company contract was expired and government could not get new contract company. So Drishti Life Saving, which is lifeguard company, so company government on the ad hoc basis given the contract for the cleanliness of beach also. But that was for initially 116 days because that tourism season. But later on till 2019, for over 2 years, the same Drishti Life Saving Company continued this contract. And during this period, it has been learned that many dustbins were purchased, and without any scrutiny, those bills were cleared by the government. So complainant made the complaint before the Lokayukta, and Lokayukta investigation team visited major beaches and found that number of purchases not matching with the really dustbin have been put on the beaches. So there was clear violation. So Lokayukta had earlier also last year in 2019 had made this order saying that there should be inquiry by the anti-corruption branch, and Lokayukta has also asked tourism minister and tourism director to give their comments, which did not happen. And now Lokayukta has made serious allegation that there is prima facie conspiracy, though any person with name is not party here, but the designations are there like minister tourism, director tourism. So Lokayukta has ordered that and this is the recommendatory order,
that ACB should investigate this matter and they find out the individuals who are liable for this alleged corruption. Pramod. या थँक्स अ लॉट मुकेश. म्हाका दिसता सामकी दोन्ही इम्पॉर्टंट अपडेट्स आशिल्ल्यो. पावसाची अपडेट इम्पॉर्टंट आसा. गोंयभर पावसाची परिस्थिती कितें आसा तेंय जाणून घेवया. लौकिकान सामकी बरे तरेन विस्कटावणी करून सांगलें वॉट गव्हर्मेंट इज डुईंग, पंपिंग कशें चल्लां, ह्यो सगळी गजाली. बट अल्टिमेटली कितल्याशाच भागां भितर उदक वाडपाक लागलां, फ्लडींग जावपाक लागलां. कितें हा परिस्थिती जाणून घेवया. हांव सगळ्यांत पयलीं फोंड्या वता विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें हा फोंडेची अपडेट, दोन्ही पावसाची बी, कोविडाची बी, आनी आनीक कितें अपडेट आसा जाल्यार ती बी. प्रमोद, पहिली गजाल म्हणटा जी सांगता जी आयज काल जी फॉरेस्टान कॉलेम फॉरेस्ट आनी फोंडा फॉरेस्टान जॉयंटली एक रेड मारली तातोडी धारबांदोड्या थंय आनी 6 जाणांक अरेस्ट केल्या. तितूर तांकां 9 किलो रेड मीट मेळ्ळें, जे लिजर्ड म्हणटा आमी घोरपड गारीचे. फाटल्या फावटी अशीच एक रेड मारून फॉरेस्टान अशे 5-6 जाणांक धरलेले. सो ह्यो म्हाका दिसता गजाली चालूच आसा, जे गारीक जे कत्तल जाता आनी हितूर लोक सारके इनवॉल्ड आसा म्हणून कळटा. सो काल आयज तांकां प्रोड्यूस केल्या भितर GMFC फुड्यान. दुसरी गजाल, केसीस पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता सामक्यो कमी आहा केसीस. म्हणल्यार जो रेशो वाडटालो तो देंवला असो दिसता. सो सगळ्यो 5 तालुक्यान आयज 28 केसी आसा. तितूर फोंड्या PSC 17 केसी आहा, धारबांदोड्या 5, तितूर खांडेपार 3, बेतकी 2, शिरोडा 2, मडकय 2 आनी इंडस्ट्रीन मेळोन सगळ्यो 4. म्हणल्यार सगळ्यो इंडस्ट्रीचे धरून 32 केसीस सुमार मेळ्ळ्या. पावसाची अपडेट म्हणून सांगपाक गेल्यार की ज्या पद्दतीन पावस पडला, म्हाका दिसता आयज जर हो कंटिन्यू पावस उरलो जाल्यार गांजा त्या सायडीन बुट्टी येवपाची शक्यता आसा प्रमोद. कित्याक फाटल्या फावटी अशेंच कंटिन्यू 3-4 दीस पावस पडून म्हाका दिसता फूल रोड ब्लॉक जाल्लो आनी जे वाळपय फोंड्याच्यान वाळपय सायडीन लोक वयताले तांकां डायवर्ट करून हे सायडीच्यान वयचे पडटाले प्रमोद. ही अपडेट आशिल्ली फोंड्याच्यान. या थँक्स अ लॉट विवेक. हांव थंयच्यान मुखार वता. मडगांव या सावयो आसा आमचे बरोबर. आनीक मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कशें सुरू जालां, व्यवस्था कशी आसा, आनीक साश्टीची कोविड अपडेट, ह्यो सगळ्यो गजाली सावयो कडच्यान जाणून घेवया. सावयो, कितें अपडेट? तर पहिले हांव पावसाची अपडेट दितां. तर आयज जशें लौकिकान सांगलां तशें सर कुशावती रिवराचें उदक वयर येयलें आनी 8 दीस बुडलें. तर जेन्ना बुडलें सर पुलिसांनी तिंगा बॅरिकेड बी घातलेली 2-3 कडेन आनी लोकांक वचपाक मेळनासलें. तरी पूण सर एक गाडी, एक कपल न्हू, एक ते पुलिसांक कितें तरी सांगून दिसता मुखार गेली आनी ती सर उदकांतल्यान वचपाक लागली. जेन्ना ती उदकांतल्यान वचपाक लागली सर मदें ती गाडी बंद पडली आनी गाडी सर ड्रिफ्ट जावपाक लागली. म्हणजे शेताचे वाटेन फुडें उदकांत पडपाक शकताली. पूण थिंगाच्या भुरग्यांनी सर जे पाड्डेचे भुरगे आले तेणी बरें काम केलें. ते थंयसर धांवले आनी ती गाडी तर तेणी आडायली आनी सर लोकून पत्ती आयल्यान हाडली सर. सो दॅट कपल वॉज सेव्ड. तर हो जालो एक सर इन्सिडेंट. तशें सर सालसेतान सांगचें म्हणल्यार जायते कडेन खूब पावस पडला सर आनी शेतां बेतां बुडल्यान, लोकांक खूब लॉस जाला, झाडां पडल्यान. तर आनीकूय पावस पडपाक, सो देर आर चान्सीस दॅट देर कॅन बी फ्लड्स ऑल्सो इन सालसेत ऑल्सो. तर तशें हेजी अपडेट सांगची म्हळ्यार सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान काल 5 पेशंट हाडलेले. तर तशें आयज आमकां न्यूज मेळ्ळा सर आनी 5 पेशंट हाडल्यात म्हूण. सो टोटल 10 पेशंट, दोज हू हॅव मायल्ड सिम्पटम्स तेणी सर आतां सद्याक हांगासर हाडल्यात. मेजर पेशंटांक अजून हाडूंक ना. तर सालसेतीची अपडेट सांगची म्हळ्यार सर आमकां काल राती लेट मेळ्ळो 9 o'clock. तो कालचो रिकॉर्ड येता सर तो मेळ्ळो. तो त्या रिकॉर्डा प्रमाणे सर हांव सांगता कालचो सालसेतीन 128 केसीस मेळ्ळ्यो. त्यो हांव तुका विलेज वायज सांगता. आकेंबाई सर 3 केसी, बेनावलीन 3 केसी, बेतालबाती 2 केस, चांदोर 1 केस, चिंचिनी 3, कोलवा 5, कुंकोळी 5, कुर्तोली 7, दवली 2, दिकारपाली 3 केसी, फातोर्डा 31 केसीस, गिरदोली 1 केस, लोतोली 2 केस, माकाजाना 2 केसी, माजोड्डा सर 8 केसी, मारगांव 19 केसी, नावेली 4, नुवें 2, राया 3, रुमणामोड 3, सांजेदे एरियल सर 6 केसी मेळ्ळ्या. तशेंच सर तेलावली 2 केसी, वारका 1 केस आनी वेर्ना 2 केसी. तर ही जाली सालसेतची अपडेट. या थँक्स अ लॉट सावयो. हांव थंयच्यान वता वास्को. विक्रम आसा आमचे बरोबर.
विक्रम, वास्को किती हा पावसाची परिस्थिती, कोविडाची परिस्थिती आणि एनी अदर अपडेट फ्रॉम द सिटी? सर आयकूंक येता न्ही? या गो अहेड. सर हांगा पावसाचो एकदम बरो म्हणजे जाय त्या जाग्याचेर पूण जायतो पावस पडटा 2 दीस जाले आनी आयज तर भरपूर पावस पडला वास्कोन सगळ्या वाठारांनी. पूण फॉर्च्युनेटली सर अजुनूय कसली झाडां पडपाची जावं कितें डॅमेज जावपाचे तसले इन्सिडंट आतां मेरेन तरी कांय आयकूंक येवना. म्हणजे पावस भरपूर आसा, वॉटर लॉगिंग जालां, पूण अशें झाडां पडपा सारको वादळ वारो दो वी आर ऑन द बीच सायड, म्हणजे आमी कोस्टल आसा, वी हॅव गॉट दी कोस्टल म्हणजे आमी सारके तेकून आसा, तरी पूण चड वारो वादळ अशें ना, झाडां पडपाचे इन्सिडेंट कांय ना. सो सद्याक ओन्ली पावस चड आसा, लोक सगळे घरान भितरूच आसा आनी वॉटर लॉगिंग जाल्लें आहा. दीस इज द पावसाची अपडेट सर. दुसरी म्हणल्यार ती कोविडाच्या हातून सद्याक केस्यो वाडल्या, पूण एक बरी गजाल आसा ती मातशी वास्कोची जी वास्को अर्बन हेल्थ सेंटरान मातशे केस्यो कमी जाल्या. बट द फिगर फॉर कोर्तालीम एंड कांसावलीम ते अजुनूय चालू आसा. वास्कोन काल मेरेन 300 अरावंड, कोट्टाळीन 260 आनी कांसावलीन 150 सुमार केस्यो आसलेल्यो. फिगर इज समवेर अरावंड 700 पूण वास्कोन मातशे केस्यो ज्यो येवपा लागल्या ती मातशी कमी आसा. आनी फॉर्च्युनेटली वी आर होपिंग की सगळ्या वाटेन ती परती कमी जावच्यो, पूण सद्याक वास्को एरियान मातशे कंट्रोलान आयला अशें दिसती पडटा. दुसरी गजाल म्हणटा ती आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हणटा ती काल जेन्ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचे एक फंक्शनाक आमी तांकां मेळ्ळे, तांचें म्हणणें आसा की सर एक नवो मोटर व्हेकल एक्ट लागू जावपाचो आशिल्लो. तातूंत भितर कितें जालां, ते मोटर व्हेकल एक्ट जो नवो आसा तातूंत भितर व्हेरी स्ट्रिंजंट फायन्स आनी हेवी पेनल्टी आनी पनिशमेंटूय आशिल्लें. आनी खंय तरी हो जो नवो एमेंडेड एक्ट आसा, जो मोटर व्हेकल एक्ट आसा, तो 1 ऑक्टोबराच्यान लागू जावपा आशिल्लो. फक्त नोटिफायींग करपाचें उरिल्लें. पूण जेन्ना आतां हो पॅन्डेमीक चालू आसा आनी हाका लागून खंय तरी जेन्ना आमी काल उलयले, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोहन गुदिनो हांच्यांनी सांगलें की हो जो आमी कायदो लावपाचो आशिल्लो ऑक्टोबर 1 तो सद्याक तरी तांच्यांनी पोस्टपोन करून दवरला. पॅन्डेमिका टायमाचेर लोकां कडेन पयशे ना, हार्डशिप्स आसा, तातूंत भितर एमेंडेड हे मोटर व्हेकल एक्ट घालून चड फायन्यो घालून हें बरें जायना. सो तांच्यांनी सर सीएमाक सांगलां की हो जो एमेंडेड एक्ट आसा, ही हॅज रेकमेंडेड की हो जानेवारी 1, 2021 चालू करचो. पूण ताजें जें फायनल डिसिजन आसा तें खंय तरी सीएम घेतलो अशें तांच्यांनी सांगलां. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर, आयज आमी एक प्रेस कॉन्फरन्साक गेल्ले आनी तांचें म्हणणें आसा की दीस इज ऑल द फिशरमॅन पीपल जे आसा, तांचो पयलीं सिजन बॅड आसा आनी तांचें म्हणणें आसा खंय तरी सर की मलपे म्हणजे कर्नाटकाच्यान जे बोट्यो आसा, व्हेरी बीग ट्रॉलर्स, तांचे खंय चायनीज इंजीन आसता आनी दे हॅव गॉट स्पीड ऑफ अरावंड 800-900. ते खंय सर मलपेच्यान आपले कर्नाटकाच्यान जेन्ना भायर सरता तांकां ऑर्डर आसता की ते 100 मायल पयस आसपाचे, पूण ते खंय तरी गोंयाच्या उदकान येवन कमिंग इन टू गोवन वॉटर्स आनी सारके 20-25 मिटरांचेर येवन ते खंय ओपनली फिशींग करता. आनी हे जेन्ना कोणी जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन तांकां धरपाक जरी गेले तर ते खंय तांकां चॅलेंज करता, तुमचे गोवा गव्हर्मेंट आमचे कांयच करूंक शकना. आनी फॉर द लास्ट फ्यू डेज ते खंय कंटिन्युअसली गोंयच्या उदकान फिशींग करीत आहा. सो हांच्यांनी एक वॉर्निंग दिल्या गव्हर्मेंटाक की आमी प्रत्येक फावट वता रिप्रेझेंटेशन दिता पूण आमचें कांयच जायना. हाजे फुडें जरी कांय जायना, जरी गव्हर्मेंट एक्शन घेना, मलपेच्यो बोट्यो जरी गोंयच्या उदकान फिशींग करपाक लागले आनी आमच्या पोटाच्या आड जरी येता जाल्यार वी वील टेक लॉ इन द हँड्स. ही सर वास्कोची अपडेट. या थँक्स अ लॉट विक्रम. मुखार वता बार्देजांक. श्याम सुंदर फट्टे आसा आमचे बरोबर. बार्देज वॉज अनदर एरिया जंय केसीस वाडटाल्यो आणि त्याच बरोबर एक दीस तरी कमी जाल्यार दुसरे दीस भरपूर रायज जाताली. आज किती परिस्थिती आहा फट्टे कडच्यान जाणून घेवया. श्याम, किती अपडेट आयची कोविडाची, पावसाची, बाकीची? या प्रमोद, आज कोविडाची जर अपडेट घेतली जाल्यार आयज परत हाय लेवल जाल्ली आहा. कित्याक सध्या तरी आयज 149 केसीस जाल्ले आहा. भितर म्हापसा अर्बन हेतून 30 केसी जाल्ल्यो आहा. मागीर कोलवाल पीएससीच्या हेतून 27 केसी जाल्ले आहा. सिओली पीएससीच्या हेतून 28 जाल्ले आहा. हळदोणा पीएससीच्या हेतून 5 जाल्ले आहा. कांदोली पीएससीच्या हेतून 24 आणि परवरी पीएससीच्या हेतून 35 हे कालचे फिगर असले. तितून म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटराच्या भितर दत्तावडी 3 केसी जाल्यात, करसवाड्यात 2 जाल्यात, पेड्यान 5 जाल्यात, धुलेरान 4 केसी आहात, खोर्लेन 1 आसा, गणेशपुरी 4 आसात, मागीर आंगोड 1 आसा, अंसाबाट 2 आसात आणि फेर 7 आसात. हे म्हापशाचे जाले. मागीर कोलवाळ पीएससीच्या हेतून कोलवाळे 6 केसी आसात, रेवाड्या 1 आसा, पिर्णा 1 आसा, मागीर थिवीत 13 आसात, सिरसाय 1 आसा, अस्नोडा 4 आसात आणि कामुर्ले 1 आसा. म्हणून 27 केसी आसात. सिओली पीएससीच्या हेतून 28 केसी आयज आसा. भितर काणक्या 7 केसी आसात, आसगांवां 2 आसात, अंजुना 6 आसात, ओशाल 1 आसा,
सडये 3 आसा आणि शिवोलेन 9 केसी आहा म्हणजे 28 केसी आसात. मागीर ऑल्डोना PSCच्या हितून 5 केसी आहा भितर नाशनोड्या 2 केसी आहा, पोंबुर्फा 2 केसी आहा आणि बोस्टोरा 1 केसी आहा म्हणून 5 केसी आहा. मागीर कांदोली PSCच्या हितून आयज 24 केसी आहा भितर सालिगांव सांगोळडा वाठारांत 11 केसी आहा, कलंगूट कांदोलीच्या वाठारांत 13 करून 24 केसी आहा. काल 28 केसी आसल्यो. मागीर परवरी कालची फिगर जाल्यार 35 केसी परवरीच्या वाठारांत आहा करून आयज फिगर 149 पावला. हे जाली कोविडाची. दुसरी प्रमोद गेले आता हायवेचे काम आसतना गेले 2-4 दिसा पयलीं पायपलायन फुटलेली आणि हे जालें मेन पायपलायन फुटलेली. आयज परतून गिरी पायपलायन फुटले आणि उदक तशेंच जालें हायवेचे काम करता आसतनाचे. आता काम रिपेर करप चालू आसा. मागीर दुसरे पावसाचे हे घेतले जाल्यार पावसान आयज म्हणजे सामकोच सकाळच्यान अजिबातूच सामको मात उसन अशी घेवंक ना आणि भितर जरी दर्याची न्हंयची लेवल जरी हाय टायटाक मातशी वाडल्या पूण तशी अजून मेरेन उदक वाडोंक ना. पूण शेतांनी उदक भरला आणि लोक शेतकार तर भियेला की अशेंच जर हे आता 2-3 दीस पावस पडला तर कित्याक सध्या शेत पोसवाक निकतेच पोसवान हे जालें आनी ते शेतान जर आणि जर ते शेत थोडे आसता ते उपलेले बीन आसता पळय ते जमनीर जर पडले आनी ते उदकान जर गेले जाल्यार ते कोम येवंक शकता. हो एक भंय शेतकारां मदीं आहा. जस्ट लोकांच्या क्लॅरिटी खातीर आज जेन्ना पायपलायन फुटलो म्हणटा ही मेन पायपलायन काय नॉर्मल पायपलायन? मेन पायपलायन हायवेच्या दिगेन ती परवरी वाठारांत वयता पळय ती. ओके, थँक्स अ लॉट. हांव थंयच्यान वता विनायक आमाऱ्या. विनायक, कितें अपडेट आहा? मर्डर केसूय जाली नावेली, ताका भरपूर बोवाळ जालो फाटले 2 दीस. कितें आहा अपडेट? पुलीस कितें सांगतात? व्हॉट डू यू हॅव? तर नावेलीची मर्डर केस काल फाउंड झाली त्याबद्दल आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली PI आणि DYSP म्हणजे जे टेम्पररी DYSP येयल्या प्रभू देसाय त्यांनी घेतलेली प्रेस कॉन्फरन्स आसता तांची. त्यांनी विस्तारान आमकां सगळ्यो गजाली सांगल्यो. खरें म्हणल्यार तो जेणे मर्डर केला तो जो मेला त्याचो कजन आसा जेनेनूच स्वता येवन पोलीस कंप्लेंट केल्ली 3 दिसां पयलीं की आपलो भाव मिसींग आसा काही पयशे घेवन. जेन्ना मिसींग कंप्लेंट जाली तेन्ना पोलिसांनी पयलीं आपल्या पद्दतीन इन्व्हेस्टिगेशन केलें आणि ह्या इन्व्हेस्टिगेशन जेन्ना तांकां परत एकदां फोन येयलो की एक डिकम्पोज बॉडी नावेलीच्या एका इंडस्ट्रीच्या फाटसून मेळ्ळ्या तेन्ना त्यांनी सोमतेच पावलां उचलली आणि ह्या त्यांच्या इन्व्हेस्टिगेशनान तांकां खूब जाणांनी बाकीच्या PIनी मदत केली. म्हणजे स्वता SP उत्कृष्ट प्रसन्न हजर आसले, DIG आसले, मागीर वाळपय PI, कुचलीन PI, म्हापसा PI, पणजे PI आणि पेडणे PI यांनी सर तांकां ह्या इन्व्हेस्टिगेशनाक मदत केली. सरते शेवटी जेन्ना तांकां कळ्ळें की जेणेन कंप्लेंट केली तोच एक्युज्ड आसा त्यांनी तांकां अटक केली आणि आयज तर तांकां कोर्टा फुड्यान व्हरून तांकां 10 दिसाच्या रिमांडाक जर तांकां आयज घेतलेले आसा. फुडले इन्व्हेस्टिगेशन तांचें चालू आसा. मोटिव्ह पयलीं जरी तो पयशां खातीर म्हूण दाखयलो गेलो आसत तरी फॅमिली डिस्प्यूट आसा हे सांगले गेलेले आसा आणि फुडली इन्व्हेस्टिगेशन त्यांची सध्या चालू आसा. एक सांगपाचें गजाल म्हणल्यार विदीन 24 hours त्यांनी एक्युज्डाक अरेस्ट केला ही एक बरी गजाल दिसून येता. दुसरी गजाल म्हणल्यार सर कोविड पावसाची अपडेट कितें आहा? येस सर, पावसाची अपडेट म्हणल्यार हांव सध्या सर तुमकां दाखोवंक सोदता की हांव सध्या दिवचले आसा जे रिवर आसा दिवचले ती सर दिवचले रिवरची लेवल जी आसा ती जवळपास भरलेली आसा. 1 मीटर भर म्हणजे जी 5 मीटर जी आसा लेवल ताका भरपाक अजून फक्त काहीच थोडोसोच टायम उरला आणि जर पावस असोच पडत रावलो कंटिन्यू जाल्यार ती भरो शकता सर. आणि जशें IMDन सांगला की रेड अलर्ट बिचोले आणि पेडणे तालुक्याक दिल्लेलो आसा. त्या प्रमाणे पावस अजूनय थारोवंक ना, पावस अजूनय पडटा. याचो जो परिणाम आसा तो शेतकऱ्यांकाय जावं शकता असोच पावस पडत रावलो जाल्यार. आणि सर कोविड अपडेट जी मया PSC अंडर सर आयज मया वाठारांत 1 मेळ्ळा, गांवळांत 1 मेळ्ळा, धबधब्यार 1 मेळ्ळा, चोडणा माड्यार हांगासर 4 मेळ्ळा, देवजीन 1 मेळ्ळा, देऊळवाडा नार्व्या हांगासर 1 मेळ्ळा आणि नार्व्या 1 मेळ्ळा.
साखळे वाठारांत सर कुडण्या 8 मेळ्ळ्या, साखळे 5 मेळ्ळ्या, नावेली 1 मेळ्ळा, विड्डे 2 मेळ्ळ्या, हरवळ्या 2, पाळये 2, कारापूर 3 आणि आमोणा 2. दिवचलची अजून अपडेट माझ्या कडेन पावना. सांगपाचें एकूच जावन पयलीं दिवचलची अपडेट एटलीस्ट आंकडो तरी मेळटा, आतां तोय मेळना जाला सर 2 दीस जाले. सो दिवचलची अपडेट हांव दिवं शकना. या थँक्स अ लॉट विनायक. हांव इतल्याचेर थांबतां, पण म्हाका दिसता एक गजाल आयची ज्या विशया वयल्यान आमी सुरवात केल्ली ती म्हळ्यार आयचो मॉर्टेलिटी बुलेटीन, आनी ऑलमोस्ट 6 जाण डेड विदीन 24 hours. आनी जी गजाल मुख्यमंत्र्यांनी पयर सांगिल्ली की लेट एडमिशना लागून आतां चड डेथ्स वाडपाक लागल्यात, आरोग्य मंत्र्यांनी हो पॉयंट केल्लो. म्हाका दिसता एक गजाल लोकांनी तकल्यांक घेवपाक जाय की सिमटम्स दिसपाक लागतकीर इमिजिएटली टेस्ट करून घेयात, इमिजिएटली ट्रिटमेंट सुरू करात. आनी ह्या खातीर सरकारान जे करपाक जाय त्यो म्हळ्यार टेस्टिंग फॅसिलिटीज रॅम्प अप करपाक जाय. आनी ते जर जालें, कारण अजुनूय आमकां कितलेशेच जाण सांगतात की जर टेस्टिंग करपाक गेले जाल्यार एक एकदां सिमटम्स ना जाल्यार टेस्टिंग कित्याक असो प्रश्न विचारलो वता आनी ताका लागून लोकांक परत धाडप जाता. तें बंद जावपाक जाय की मातसो जरी दुबाव आसा, सिमटम्स जर दिसपाक लागली जाल्यार कृपा करून वचात, टेस्टिंग करून घेयात. कारण आतां जे नंबर्स येतात ते नंबर्स जर पळयले जाल्यार मॅक्झिमम डेथ्स आर हॅपनिंग बिकॉज ऑफ लेट एडमिशन. ही गजाल लोकांनी तकल्याक घेवपाची गरज आसा आनी ती जाग्यार घालपा खातीर सरकारान जे टेस्टिंग रॅम्प अप करपाक जाय तें जावपूय तितलेंच गरजेचें. हांव इतल्याचेर थांबतां. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. वैत रावात प्रुडंट. नमस्कार.